सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर म्हाका येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एल्विस डिकोस्टा हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया पियलीन फेबिना आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली एंड्रिया बायशू आसोय एल्विरा गॉन्साल्वीस इग्रेजा एलेक्स पेरेरा पेंटा आवरोला मेनेझिस रेजिना मुंदी इमानुएल सांचेस आल्तुचिकाली ग्लॅडिस लोबो बिहाइंड एनएसडी रॉकी लोबो आल्त दाबोली डॉमिनस सायड एफी रॉड्रिगेस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भाव भयण आयच्या दिसाक जेजू कसलो आपलो वावर सुरू करूंक वेता आसतना मागणें पयलें करता. भाग्योन पावलो कोलोस्कारांक बरोवन म्हणटा आमी उदीक बाबार्थाची मनशां जावंक पोलकेपणाक सांपडना जावं पूण आमी त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमचो बाबार्थ गोत धरून जिवंक. मागण्याची मनशां आमी दोन दिसाक जातलीं जाल्यार जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो माज. ताकाच आमी चिकटून रावंक हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुती कुलोब मारून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा गणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यन सदांच सांगोर मुळे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा गणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसकार. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्योन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटच ताचे एकवटान जियेयात. तुमचीं पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात.
ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिंकयलां ते प्रमाणे तुमच्या बाबार्थान अदीक गोड रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणे जायात, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय, ताच्या मनशा सैबान देवपणाची सगळी बोरती आसा आनी ते ताचे बोरतेन तुमी भागीदारां. सगळ्या प्रभेदाचें आनी अधिकाराचें तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोद जाल्या. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सैबाच्या पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिलीं आनी तेच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवंत केलीं. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो, त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बावार्थ दवरलो. तुमचे अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगशिल्यांत. सुमती प्रमाणे आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किलावून तें नाच केलें. आनी अशें प्रवाद्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळीं म्हणुया. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करतां. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळें आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. सुमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें शिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोन अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम्यो, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेमूत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर
सकाळ येवन जेजू एका मोड्यार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदिया, जेरुसले, दोंगरा देगेच्या तिरान सिदोनांतान ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगतांतलो बरो जावंक आयिल्लो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप भाग्यून पावलो कोलोस्करांक बरोवन आमकां 3 वस्तू शिडकायता. आनी पयली वस्त तो म्हणटा, तुमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियात. दुसरें उतर तो आमकां म्हणटा, कित्याक तुमच्या ह्याच एकवटांत तुमी खोल रिगून रावतले तेन्ना तुमचो बावार्द उदीक आनी उदीक बाबा भयणो उकोंड जातलो. म्हणटकूच तुमचो दुसरी वस्त सांगता, बावार्थान उदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. तिसरी वस्त तो म्हणटा, मनशाच्या पोलक्या शाणेपणाक फसोव नाकात. कित्याक मनीस आपलें शाणेपण, हें पोलकें शाणेपण तुमकां ताब्यान करूंक जायते फावटी वावुरतलो. म्हणटकूच तुमी ताचीं भागीदारां जायनाकात, पूण तुमी क्रिस्ताचीं भागीदारां म्हणटच देवपणान तुमकां सगळ्यान भरल्यांत. म्हणटच 3 वस्तू तुमच्यो तुमी बरे तरेन दवरच्यो. पयले सुवातेर क्रिस्ताच्या एकवटान जियोप, दुसरे सुवातेर तुमचो भावार्थ गोड दवरप आनी देवाक दिन वाचप, आनी तिसरे सुवातेर मनशाच्या पोलकेपणाक तुमी फसोना जावं. आमच्या जिवितांत जायते फावटी बाबा भयणो हें करतले जाल्यार गरज आमी मागण्यांची मनशां जावं. आनी जेजू आपल्या ह्या वेव्हारांतूच आमकां दाखोवन करता. कसली वस्त करूंक वता तेन्ना मागण्यांत आपलो वेळ सारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, जेजू एक सुरे सुवातेर गेलो आनी ताणें आख्खी रात मागण्यांत सारली. म्हणटच उजवाडूच तो आयलो आनी आपल्या शिसांक ताणें विचून काडलें आनी तांकां 2 दूत अशें नांव दिलें. देवाचो वावर आमी करता तेन्ना, देवाचें कार्य आमी करता तेन्ना आमकां गरज मागण्याची. जायते फावटी हे मागण्याची आमी फकत देव मंदिरानूच करिना. मनशांक ह्या देव मंदिरांत आयले म्हणटच सगळी भक्तीपणाचो उगडास येता. देव मंदिराचे भायर गेले म्हणटच आडगां नाडगां आनी पोलकेपण, आपलें शाणेपण चलयतात. अशें आमचो भाव भयणो स्वभाव जावचो न्हय, पूण आमी उदीक आनी उदीक भावार्थाची मनशां देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन देवा सवे उदीक आमचो संबंद मागण्यांत सारूंक आमकां सगळ्यांक तोच आमचो धोनी शिकयता तेन्ना ताचे कडसून शिकून ताचे सवे येवन आमी उदीक आमचें जिवीत भाव भयणो मानता तसलें जावंक आमी दिसपोटी ओत्मीक वाड आमची करूंक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत आनी 2 दिसाक मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुरीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर. ने पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर कडेन सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव जिव्या बाबारता. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुम्याचे आमी वोदकाता आनी एकादशींतले भियेता. तितलेच पवित्र वैभवाने उत्सव आमी तुजे मरण परगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरुश जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बरीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगतीत चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दरदूत आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. उदीक मागण्यांत आमी जिवंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थायने पडूं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन तांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका जे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संसाराचे पाप करता ती शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुम्ही आत्या वर्षा भितर म्हाका फावना पण तुझ्या एकाच म्हाका सुत्रान भलाकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तू भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देव्या तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणांत तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूंक आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F15 पेज नंबर 92. F15.
तुझी कुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चोले मोचे पात्या मुसो पातला कोरो तुझी कुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चोले मोचे पात्या आपणाच्या जीवाचो सोमोनीस मोगोता आपलो जीव गोऱ्यांनीच पोसास नागो